अरवळच्या रुद्रेश्वर देवस्थानातल्या वादाक लागून भंडारी समाजामध्ये निर्माण झाले मतभेद कुशीक दवरचे आणि येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत समाजाचे फुडारी श्रीपाद नाईक हांकां वेंचून हाडून मुख्यमंत्र्यांचे हात बळकट करचे अशें दिवचल तालुक्याचे आदले अध्यक्ष आनंद नार्वेकार हांणी बेरिस्तारा दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेंत म्हणलां। तशेंच समाजा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्या लोकांनी सल्लो दिवचो न्हय अशी खर टिका आनंद नार्वेकार हांणी समाजांतल्या कांय फुडाऱ्यांचेर केल्या। रुद्रेश्वर देवस्थानान जो प्रकार घडलो, काही लोकांनी येऊन थंय धुमाकूळ घातली, त्या बद्दल आमी ही गोष्टीचो निशेध करता। खूब वायट दिसलें आमकां, अवघेचे लोक आनी आमी इतले संख्येन लोक आसून सुद्दां आमकां थंय वोगी रावचें पडलें। कारण वोगी रावचें पडलो बी ही गोश्ट की थंय कितें तरी रक्तपात कितें वायट गोश्टी जावं नाका म्हणून आमचो समाज आनी आमी सगळे वोगी रावले। हें एक हांव नमूद तुमकां करता। पूण 4 लोक जमोन जे लोक आव्हान करता सगळ्यांक की बाबा तुमी श्रीपाद भाऊ वोट करूं नाका। आमी जो आमचो समाज आसा हो समाज आमच्या समाजाक सगळ्यांक खबर आसा कितें बरें आनी कितें वायट। 4 लोकांनी सांगलें हेचो अर्थ की हें जालें अशें कांयच ना अशें की तेंच्यांनी त्या लोकांनी पयलीं समाजा खातीर कितें केलां, समाजा खातीर कितें केलां अशें तें आमकां दिश्टी पडपाक जाय। समाजा खातीर तुमी कांयच करिना, समाजाचें कितें करीत ना आनी बेश्टी आव्हानां करता आनी लोक हें समज लोकांकूय खबर आसा बाबा ह्या मनशांनी कितें केलां। जे लोक आव्हान करूं शकता, ज्या लोकांनी समाजा खातीर कितें केलां अशें रवी नायक आमचो आसा, बाकीचे आमचे सुभाष शिरोडकर, बाकीचे आमचे किरण कानोरकर अशे आमचे नेते आहा। ह्या लोकांनी समाजा खातीर खुबशे केले, ते लोक आव्हान करूं शकता। आमचो समाज आसा आनी आमच्या समाजाक हांव खरंच कितें सांगूंक सोदता, कोणी आव्हानां करूं कितें करूं, कोणी आमचें जें कर्तव्य आसा, आमचो भाऊ रावलो आहा, आमचो श्रीपाद भाऊ भंडारी समाजाचो एक नेतो आनी लास्ट टर्म आहा तेजो, तेन्ना आमी सगळ्यांनी आमच्या भंडाऱ्यांनी तुमकां आव्हान करता आनी तुमी सगळे हेवे दावे विसरा एक टायम हो आनी श्रीपाद भाऊ तुम्ही विजयी करा आणि मुख्यमंत्र्यांचे हात बळकट करा।